आता डायरेक्ट रिलीफ म्हणून हांवें डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिला, ताका 15 दिसाचें कडधान्य जे आसा हे सरकारा कडल्यान दिले वयतले। ताज्या व्यतिरिक्त जी तांकां मदत ज्या पद्दतीन करपाक जाय, उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, रस्त्याचो आसा, लायटीचो आसा, आमचे PWDचे मिनिस्टर्स हांगा आसा, तेय प्रॉब्लेम्स बाकीचे सगळे रिजॉल्व करतले। पण वैयक्तीक सपोज रेस्क्यू आमच्या तांकां हांगासल्यान दुसरे कडेन रिहॅबिलिटेशन सेंटरांनी आमची दवरपाची तयारी आहा। जर एखाद्यो 4-5 फॅमिली जर रिहॅबिलिटेशन सेंटरान 15 दिसां म्हयन्याभराक रावता आसत जाल्यार हांवें डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिला। म्हणजे आमच्या आसता ते आमी काडटा कितें हे अशें उदक पयलें तर आनी रातचे जितले 12-12:30 जे वावकरांक जे पावसाची झोड लागल्या त्या प्रमाणे हे उदक जाय तितले तेंच्यांनी सोडलेल्या धरणा प्रमाणे हे उदक येयत आहा। तुमकां अजून नुकसान भरपाई कांयच मेळना शेताची ना हेचे हे केळी हेच्या फुडले ते हेचे केळी म्हटल्यार हेका सुद्दां 3 वर्सां जाली नुकसान। फक्त फॉर्म मिनिस्टर बी येतात, फॉर्म भरतात, सगळे फॉर्मेलिटी करून लायतात, परत किसान कार्ड लावून लायतात आणि 3 वर्सां जाली आमकां रुपया सुद्दां मेळांक ना। उदकाची आतां ना म्हटल्यार कालसून चांदील प्लांटाक गेल्लो, कालसून उदक सांगला कितें आनी 4 दीस उदक आसचें ना। उदक आसचें ना म्हणजे कितें, थंयसर सगळो तो पंप आहात पळय, थंयसर तो सगळो पंप रोवन उदक घेवन थंयसर भरलेले जाल्यार हेंच्यांनी पयलीं ते पंप काडून सायडीक दवरूंक जाय आहले। सायडीक दवरूंक जाय आहले कित्याक हे आतां 8 पंप आहा पळय, 8य पंप आतां ते सगळे मोडलेले आहा आनी आतां हे पंप मोडल्या जाल्यार तेंच्यांनी ते आतां रिपेरिंगाक दिले जाल्यार तेंच्यांनी ते पयलीं लोकांक इन्फॉर्म करूंक जाय आहलें। काल कितें जालें, आमचे तिलारीच्या धरणा खातीर ते पाणीचे फ्लो वाडल्या कारणान रिवराची वॉटर लेवल रायज जाली आनी ती आतां हांगासर उदक भरल्या कारणान सगळे पंप हावसान आमचे सगळे मोटर्स बीन ते समर्ज जाल्ल्या कारणान ते आतां आमकां स्टार्ट मारूंक मेळना, ते आमकां परत धाडपा पडटा हिटींग करून आनी मागीरूच आमकां ते स्टार्ट मारपा पडटा। हे खातीर आमकां एक 2-3 दीस तरी वयतले। सरकार, मी आमच्या मुख्यमंत्र्याक गाराणें घालता, ह्या गावाच्या वतीन तुम्ही प्रत्यक्ष येऊन ही परिस्थिती बघात। खरंच काहीतरी लोकांचे खूप प्रॉब्लेम्स आहात। आमचो डेप्युटी CM हैसर काय करू शकना अजून, ह्या जावन सुद्धा तो येवंक ना म्हणजे विचार करा तो केव्हा येतलो, सगळ्या नेस्तनाबूत जातकूच। आणि सरकार हांगा रिपोर्ट तयार करता, सगळ्यो गोष्टी हे करता आनी त्या लोकांक खऱ्या अर्थान जे मेळोंक जाय पयशे, जे कॉम्पेन्सेशन मेळोंक जाय ते तांकां मेळना। आयलंड असल्या कारणान 4 सायडीक उदीक असल्या कारणान आमकां रातभर झेम पडना। राती पसून आमी न्हिदोंक ना, परत उदीक चडत जाय म्हणून, परत रातची भरती आसता न्हू, एकदम रातचे सोडीत बीन जाय म्हणून। तशीच घराय बीन लोकांची आतां खेसल्या, आतां दिसांनी आनी थोडे दिसांनी घराय बीन खेसता। हे कंटिन्यू 3 वर्सां उदीक येयलें म्हणून म्हाज्या घरान सारके सगळे भिंती हे जाले, नेमले घरा आख्खे। This is the one area which has been affected, the floods in this rainy season. So that's why I came to see. Now I have seen for myself, I heard the issues raised by the locals because they are the ones who have faced it. फाटल्यानूच पावताले, आमचे सगळे आतां भरलेले, इतले मेरेन उदक आशिल्ले, सगळ्याक भरून सगळे सामान बी आमचे व्हॅल्युएबल सगळे व्हांवून गेला। फ्रीज, TV कांयच ना, वॉशिंग मशीन बी सगळे कांयच ना, भितर सामान सगळे आमचे व्हांवल्ले आसा। फाटल्यान सगळे खोपी बिपी आशिल्ल्यो त्यो मोडून गेल्या, फाटल्यान एक घर मोडला। आमचें मेन घर आतां तो गणपती बी आमी हांगा चिंतताले, आतां सगळें मोडलां, कितें करपाचें। ताचे पळय सगळे रुमेत भरलेले, मिरसांग कोथमीर सगळें ते सगळें गेलें, व्हांवून गेले। अर्दें भितर उदक भरलें, सगळें अशें चिक जालें सगळें। आतां तांगे वयर रावता, थोडे वयर कोणाचे माया रावता आनी ताका जावपाक आनी ताका सामान पळय कागद बी सगळे व्हांवून गेले आसा, भिजले कपडे भिजले, कांयच खावपाची परिस्थिती म्हणजे कांय ना। 20-22 फॅमिली सध्या आतां दुसरे कडेन रावती, तांकां वेवस्था केली, तेंची जेवणाची सगळी वेवस्था काल केल्ली आनी आतांय चालू आसा। प्रत्येकाचो अनुभव होच आसा की खंयच कोणाची विचारपूस जायना, कोणाचो पायपोस कोणाक ना। सगळे मोटर पाण्या खाली सबमर्ज जाल्ल्या कारणान तांकां भरपूर त्रास जाले। कालच्यान हे सगळे इंजिनियर ग्रावंड रूट लेवलाचेर काम करीत आसा आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी 40 MLD जी लायन आसा ती 2 मोटर सध्या स्टार्ट केल्ले आसा आनी तितूर हे मोटर जे आसा 40 MLD उदक पणजी, तालिगांव, सांतांद्रे आनी सांताक्रूज हे एरियेन ऑलरेडी उदक तेंच्यांनी सप्लाय स्टार्ट केल्लो आसा। 55 MLD लायन आसा म्हळ्यार तितूर फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी, मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी, प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच कुंभारजुवा हे भागांनी उदक येवचें ना, कारण
हेंचे मोटर जे 7 मोटर जे चलता हे मोटर सगळे उदका पोंदा आयिल्ले आसा. 6 गांवांत चड लुकसाण जालें. आमचे दीस आयज पाणी करपाक येयल्ले शेतकारांक हातूंत लावपाक येयल्ले. आम्ही प्रयत्न करता. हांवें कालू म्हटलां की प्रयत्न करता की ॲटलीस्ट फुडल्या वर्सा हे संकट केन्ना येवचें न्हय म्हणून. करपाक गेल्यार आमकां दिसून येता की सादारण एकल्याक 4 पापड एकल्याक आनी 10 क्विंटल तांदूळ अशी भिजोन पेड्ड्यार जाली कडे. गव्हर्मेंटान आमदार येवन हांगा एक पळोवन तिंका कितें तरी गांव आमगे फूल असो डॅमेज जाले कडेन आतां तांकां कितें तरी हेल्प करपाची एक स्कीम सोडून दी. सद्या तांकां खातलो जाल्यार कांय ना. मेन म्हणल्यार हांगाच्या जे जाला आमचे उदकाचो प्रॉब्लम हे आमच्या पंचायतीक खूब एक विशेष घरांक असो सामको ठोकर बसलेलो आसा दिल्ले आसा. तेन्ना सरकारान कितें तरी आमकां आर्थीक मदत करची अशी हांव तुमचे कडेन मागणी करता. इतलेंच हांव. कितक्यांक सुमार रातचे 4 सुमार असो उदक अचानक 3, 4, 3:30, 4 सुमार भरले की कळोंक सुद्दां ना. आमी सगळीं भुरग्यां बाळे सगळीं घरान घेवन एक्झॅक्ट आंकडो आमी आतां सांगूंक शकना ह्या स्टेजीर, पूण 50 पर्यंत सद्या तर आतां ह्यो डेथ दिसता सादारण. आनी चडशीं व्हांवून गेल्या. सावड्डे स्कीम तेजे पॅनल्स प्लस पंप वॉशआउट जाल्ले आसा. प्लस 1 MLD बुळयली तेजे पॅनल बोर्ड आनी पंप हाऊस वॉशआउट जाला. प्लस पाडेली स्कीम वॉटर सप्लाय स्कीम 50 HP मोटर्स एंड पंप्स दे आर टोटली सबमर्ज्ड. सो ते आमकां ऑलमोस्ट आमकां स्पेशल एजन्सी धाडचे पडटले करपाक. सो ते रिप्लेस करपाक आमकां 2-3 दीस वतले. बाय फाल्यां इविनिंग म्हणल्यार वी आर एक्सपेक्टिंग टू रेग्युलर द सप्लाय. एबिलिटी हाय आसा पूर्ण. म्हणजे दामोद प्लांटाच्या ज्या गांवांत उदक वयता ते सगळीं आहा ते फाल्यां सांज पर्यंत सगळ्या लोकांक उदक मेळटलें. मेजर आय से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया विल बी कवर्ड. म्हाका सांगलां म्हाज्या मतदारसंघाक मेजर नुकसान जाल्लें आसा. WRD मार्फत सगळी जे रिटर्निंग वॉल बी काडपाक जाय ते बेगितल्या बेगीन मदत मेळटली लोकांक. कितें भंय आहा काय कुट्टल काय सद्या बसत हे कांयच ना. डॅमाची सेफ्टी सारकी आसा आनी सरकार टायम टू टायम ही डॅम सेफ दवरपाक चालवलीच न्हू. आमचे कडेन मेजर मायनर मिडियम डॅम आसा, खूब डॅम आसा सुद्दां पावलें. पूण सरकाराचें हें कितें आसा, सरकार निमाणें काडटलो आनी 6,000 रुपया ट्रान्सफर करतलो. आमी एसेंब्लीक डिमांड केलो की एक्चुअल कितें आसा तें पळया. पैसे मेळटा म्हणून सांगला तेन्ना सगळें म्हाजें घर ताका दाखयलें कितें कितें डॅमेज जालें दाखयलें. ताका सराक सांगलें वर्सा वर म्हाका लाखांनी लुकसाण जाता म्हणून सराक. सरान तें आयज मान्य केलें कित्याक सगळें ताका व्हरून दाखयलें म्हाज्या घरान कितें कितें जाता तें. To go and assess the damage done. This one area is given to me, and I can first hand like to see what exactly happened, what is the extent of damage and all. गोवा बेळगाव महामार्गावरील जो इकडे या ठिकाणी पाहायला मिळालं लोंढा येथील ब्रिज काल अति पावसाने पूर्ण कोदरून गेलाय आणि टोटली इकडे दुचाकी 4 चाकी किंवा चालत जाणाऱ्यांनाही बंदी घातलेली आहे. कारण पूर्णतः ब्रिज ब्रिटिशकालीन ब्रिज आहे पूर्वीचा, तो आता ब्रिज कोसळून गेलेला आहे.